एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टाइम झाला असा 2. आयज 2 हांवें व्लॉग स्टार्ट केला. कित्याक लागून ते तुमकां सगळं सारकें डिटेल सांगता. ओके, सो आयज न्ही नाळोवपाक ती येवंक ना. हांव तिची वाट पळयतालें सकाळी. तिजो फोन ना आनी हांवें ताका मागीर कॉल केले. पळय जाल्यार आपल्याक बरें ना म्हणपा लागलें, फिवर येयला म्हणपा लागली. सो आपूण येयना. सो म्हटलें ओके, म्हटलें तूं रेस्ट घे, येनाका म्हटलें. मागीर तिका सांगूंक जाय म्हाका परत फोन करून की आनी 1-2-3 दीस बाबू न्हाणोवपाक येनाका म्हणून, कित्याक ताका फिवर येयला न्ही. म्हणजे ती सारकी म्हणजे कंप्लिटली बरी जावं न्ही, मागीर तिका सांगता यो म्हणून. सो तें सांगपाक विसरलें हांव. सो परत तिका मागीर हांव सांजचें फोन करतली. उदक फोन केलें तेन्ना म्हाका न्हिदलेली ती. फोन घेवपाक तेणें खूब टायम लागलो. सो मागीर सांजचें तिका परत फोन करता आनी सांगता की 1-2-3 दीस सोडून यो म्हणटा. ती म्हणपा लागली फाल्यां आपूण येता म्हणपा लागली. सो ताका येनाका म्हणटा, 1-2-3 दीस तूं रेस्ट घे आनी मागीर यो. सो ताका लागून आयज हांवें बाबूक न्हायलें. न्हू इश्वीक? बरो ताका टबान घातलें आनी तुमकां सांगू, एक दीस हांव तो व्हिडिओ करतलें. आतां सद्या ती न्हाळयतली. मागीर हांवें चिंतलां की फक्त 1 मंथूच ताका न्हाळयता. जुलय एंड पर्यंत ताका मसाज करपाक ती करतली. मागीर हांव नाजाल्यार आई करतलें. सो जातलें मागीर आमकां. सो ऋतुका साथ केल्लें आमी 1-2-3 म्हयने आमी अशें मसाज केलेलें. मागीर जाता बायडे बरें जाता मसाज. राव ओके. सो आयज आमी ताका न्हाळयलें. ओके, तो बरो न्हालो टबान आनी एक दीस व्हिडिओ करता, हांव तुमकां दाखयता, शेअर करतलें. तेन्ना व्हिडिओ घातलेले न्ही बाबूक ते रेस्ट जाता तेज्या बद्दल म्हाका थोडें उलोवंक जाय, ते मागीर उलोवया. ओके, सो काल न्ही आईन ते कुळदाचे 2 रेसिपी केला. एक सुक्का केला आनी ते उदकाक एक फोण्ण मारला, म्हणजे रोस असो केला. पिवपाक बरें जाता. सो तो हांवें काल शूट केला. तो तुमी आतां पळयात. ओके, मागीर थोड्या वेळ मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो हें पळयात कुळीद. हेका न्ही एक दीस फूल डे उदकान घालून दवरूंक जाय. मागीर नेक्स्ट डे उदक काडून कपड्यां बांदून दवरूंक जाय. ओके, आनी जे खंय गरमी आसता पळय गॅसी कडेन बीन थंय दवरपाचें. ताका न्ही बरें अशें स्प्राउट येतात. सो पळयात हें जाल्लें आसा स्प्राउट. आतां हें आमी घालतलें कुकरान घालून कितली सिटी? 4 सिटी काडूंक जाय. दाखयता तुमकां. सो आतां घालता मीठ. मीठ घालता. उदक न्ही कुळीद जितलें भरता पळय तितलें आमकां उदक घालूंक जाय. हें पळयात पुरो मागीर पुरो इतलेंच. आनी आतां आमकां हें बंद करून एक 3 सिटी काडूंक जाय. सो हांगासर पळयात 3 सिटी काडले आसा आनी 3 सिटींनी हें बरें शिजलेलें आहा. ओके, सो आतां आमकां न्ही हें कुळीद सेपरेट करूंक जाय आनी उदकाक न्ही फोण्ण मारूंक जाय. सो वयर न्ही अशें स्कीन येता वयर सो तें काडून उडोवपाचें. हें पळय आसल्यार कांय ना प्रॉब्लम, पण काडल्यार बरें. पळय हें स्कीन हें काडून उडोवपाचें. सो आतां उदक न्ही काडून घेता आनी हें उदकाक आमी फोण्ण मारतले. हें पळय. आनी थंडी बीन जालें न्ही अशेंच कुळीद न्ही शिजोवन न्ही उदक पिवंक जाय. थंडेक बरें हें. ओके, हेका फोण्ण मारया आनी हेजें आतां आमी सुक्का करया. तो सुक्का करपाक न्ही हें पळयात 2 कांदे चॉप करून घेतला, 2 टोमॅटो चॉप करून घेतला, जस्ट थोडेंशें लसूण धाडून घेतला आनी कढीपत्ता. सो आतां घाललें आमी तेल. एक 2 व्हडलो चमचो तेल घालता. सो पयलीं घालया आमी लसूण. लसूण मातशें भाजून घेवया आनी आतां घालता सोमतेच कढीपत्ता घालता. सोमतेच कढीपत्ता घाला आनी लसूण न्ही मातशें भाजून घेवपाचें. सो आतां घालया आमी कांदे. सो कांदे न्ही आमकां जस्ट 1-2 मिनटांनी बरें हेका फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालया आमी टोमॅटो. घाल. थोडेंशें मीठ घालता. मीठ मातशें पळोवन घालात कित्याक कुळीद कूक करतना मीठ घातलेलें. आतां न्ही बरें मातशें टोमॅटो सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. सो टोमॅटो हांगा मातशें सॉफ्ट जाल्लें आसा. आतां घालता एक जस्ट हाफ मॅगी क्यूब घालता. हें ऑप्शनल, पण मॅगी क्यूब घातलें न्ही मातशें बरें जाता. वेज मॅगी क्यूब मातशें ताका मिक्स करून घेयात. टोमॅटो बरें कूक जाल्लें आसा. सो आतां घालया आमी चिली पावडर. जितली तुमकां तिखट जाय त्या प्रमाणे तुमी चिली पावडर घालात. सो आतां घालता गरम मसाला 1 धाकटो चमचो. सो आतां घालता हळदीचो पिठो. खूब सिंपल आहे हें भाजी, खावपाक न्ही खूब बरें लागता हें. सो बरें हेका मिक्स करून घेयात आनी मिक्स करून न्ही जस्ट 1-2 मिनटां आमकां हें मसालो न्ही मातशें शिजोवन घेवया. तो जस्ट न्ही कुळीद शिजयल्लें पळय तें उदक घालता थोडेंशें आनी हें मातशें शिजोवन घेवया. ओके, आनी उदक बी घालनाका, तेंच उदक घाला. कुळीद कूक केल्लें पळय तें उदक घाला. आतां हें न्ही आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय, म्हणजे मसालो न्ही मातशें कूक करून घेवंक जाय. सो मसाला न्ही बरें शिजलेलें आसा. सो आतां आमी घालया कुळीद. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आनी उदक बी कांय घालप ना. जस्ट एक 5 मिनटां आमकां शिजोवन घेवंक जाय, कित्याक कुळीद न्ही ऑलरेडी शिजलेलें आसा. जस्ट 5 मिनटांनी हेका शिजोवन घेता. सो हें पळयात जाल्लें आसा. आतां
कोथमीर घालता. हे पळय तुमकां जाय जाल्यार आनीक ताका मातशें उदीक नाका जाल्यार तें मागीर ड्राय जाता मागीर तें. ओके सो मागीर आतां घालू कोथमीर घालता. हांगासर सुक्का रेडी. हे चपाती वांगडा बी बरें लागता खूब. ओके करया ते उदकाक फण्ण मारया. ओके सो तेल घालता 2 व्हडलो चमचो. सो आतां घालता जस्ट 1/4 टीस्पून सासवां घालता. सो आतां घालता लसूण. लसूण न्ही 4-5 न्ही धाडून घेतला. कढीपत्ता घालता. मातशें लसूण न्ही ब्रावन जायसर फ्राय करून घेयात. सो लसूण न्ही हे पळयात फ्राय जाल्ले आसा. आतां घालता 1 धाकटो चमचो रेड चिली पावडर आणि टर्मरीक. 1/2 टीस्पून घेतला हळदीचो पिठो. गॅस स्लो कराता नाल्यार कितें जातलें बरा मिरची पावडर आनी मातशें बंद जातलें. सो आतां घालता पळय आमटांचो रोस भिजत दवरलेले. जस्ट थोडेशें घालपाचें. बरें ताका मिक्स करून घेयात. जस्ट थोडेशेंच मीठ घालता. सो आतां घालता सोय 1 धाकटो चमचो. बरें ताका मिक्स. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता कुळदाचो उदीक शिजयल्लें. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सगळें घालता आनी उदीक न्ही हें अशें असो पिल्यार न्ही खूब बरें. ओके एका आतां बरेंशें खतखतो येवनी मागीर लास्ट आमी घालतले कोथमीर. पळयात बरें एका खतखतो आयिल्लें आसा. सो फायनल हेजें घालता कोथमीर. हें अशें पिवपाक न्ही खूब बरें लागता. हें थंडेक न्ही अशें करून तुमी पिवं शकता थंडी बी जाल्यार. की कोथमीर घालता. सो हांगासर कुळदाचें सार रेडी. तो आई जालें कितें सकाळचें कितें जाता खबर आसा. सकाळीं न्ही तो 7 उठ्ठा. 7 उठलो की मागीर तो न्हिदना जागो आसता. मागीर 9 न्हिदता. जेन्ना ती न्हाणोवपाक बी येता पळय तेन्ना तो न्हिदता. सो आयज कितें केलें ती ना न्ही. सो हांवें आईक कितें म्हटलें ताका न्हिदोनी. जेन्ना तो उठ्ठलो पळय तेन्ना ताका न्हाणोवया. सो न्हिदलो तो बरो. ताका तेन्ना न्ही 9 सुमार न्ही खूब बरें ताका स्ट्रॉंग अशें झेम आसता. तो बरो न्हिदलो उठलो मागीर ताका हांवें 1:30 सुमार अशें ताका न्हांवपाक घातलें. ओके सो तो न्हिदलो तेन्ना पळय हांवें बेगिना जेवण करपाचें तें करून घेतलें. बारीक सुंगटां आसलेले बेश्टे बेगिना न्ही कुकरान हांवें पुलाव केलो. केन्नाच हांवें न्ही कुकरान अशें पुलाव करूं ना. सो आयज म्हटलें बेगिना कुकरान थोडें घालया आनी पुलाव करया म्हणून. दाखय तुमकां बारीक सुंगटां आसलेले ते हांवें हाडलेले 200 रुपयाचे. काल आईन ते उजरोवन दवरलेले सांजचे. सो बरें पडटा अशें रातचेच करून दवरले. सो हे पळय सिंपलशें न्ही हांवें सुंगटाचे पुलाव केला शान बिर्याणी मसाला बी घालून आनी रोखडे आता कुकरान. आणि आईन हांगा सलाड केला. फक्त मिक्स करपाचें उरला आनी दही घालूंक जाय. दही सो हें आसा जेवण आयचें. आनी पावस ना काळोख जाता पावस पडना. आनी म्हाजे भिजलो पावस येयलो पळय मातसो येयलो. सो म्हाज्या यूट्यूब फॅमिली म्हाका कमेंट केल्ले की जितले तुवें नुस्तें हाडला पळय ते सगळे आमकां रेसिपी शेअर कर. तर सगळे म्हणजे हांवें मोतयाळे शेअर केला आनी खापी शेअर केला. सुंगटाचे सुंगटा पुलाव कोणाक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा. हांव तुमकां लिंक दिता. ओके मागीर आनी कितें हाडलें वेल्ल्योचे कांयच करूं ना. पयर फ्राय केले आनी आसलेले हे पळयात मीठ लावन सॉरी मसाला लावन दवरला आईन. सो हेका आतां हांव फ्राय करतलें हे पळयात. सो आनी काय करूं ना अशें स्पेशल अशें काय म्हणजे रेसिपी अशें कांय ना जे तुमकां दाखयला पळय तेंच केलां. जालेलें आहा जेवणाची तयारी. मागीर आनी तुमकां मेळटा इशिका तो जांभळे काडटा. शिव घेवन बसला. शिवाक काम. शिव घरा आसलो न्ही बरें पडटा खरें तो घेवन बसता. मागीर म्हाजे कितें आहा तें काम मागीर स्टडीज बी हांव घेता अशें म्हणजे बरें पडटा. नाल्यार असो दवरलें न्ही ताका सकयल बीन तो उगीत रावना रडत रावता. हें पळयात ताका अशें हालोवंक जाय. इश्वी सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हण. थोडें गुड मॉर्निंग खंय गुड आफ्टरनून. इश्वी गुड आफ्टरनून म्हण. न्हीद येयली ताका. तूं हाय म्हण सगळ्यांक. हय रितू की दाखय तुमकां दोरच्यान घेवन बसला. दाखय मरे आयज व्लॉग करता तुमकां कितें दाखोवंक जाय खंय ड्रॉइंग. रितुकान ड्रॉइंग काडला हे पळयात घर काडला आनी कितें काडला रे एक माड काडला. ते कितें ते फ्रूट ते कसले फ्रूट पानां ना मरे ताका. पान ना मरे फ्रुटाक. खंयचे ते फ्रूट ताका पान ना. एप्पला पान ना ना खंयचे एप्पल खाल तुवें. ओके तेणें ड्रॉइंग काडला न्ही तो दोच्यान तुमकां रावला तुमकां दाखोवपाक. सो म्हटलें पळया म्हटलें हॅप्पी. हां चल जारा म्हण. सो कपडे बी बाबूचे वॉश केले फक्त सुकोवपाक जाय. आनी भायर इतलो काळोख जाला हें पळयात. सो हें पळयात काळोख जाला. आतां येतलो पावस.
सो इशवीक न्हिदला, ताका बरें बांदलें, तो न्हिदला तो. ओके, सो आतां नुस्तें फ्राय करताले. सो थोडीशी कल्ली फ्राय केला, सॉरी कल्ली खंय वेल्ली, म्हाका आनी मम्मीकूच, शिव खायना. तर तिका ऑमलेट आनी शिवराचाक ऑमलेट. ओके, आनी आमकां बेश्टे एक करता, बेश्टेच अशें मीठ घालून. सो जेयता आमी, जेवून न्ही स्टडीज घेवंक जाय, मागीर तुमकां मेळटा. म्हाका तुमचे उलोवंक जाय, तुमकां सांग थँक्यू म्हणूंक जाय. ओके, मेळटा तुमकां मागीर. चला जस्ट जेली आमी आनी म्हटलें व्लॉग कंटिन्यू करया. सो फाटीं आमी 2 दीस फाटीं हांवें ते घातलेले पळय बाबूक ते रॅशीज जाता म्हणून तो व्हिडिओ घातलेले पळय. सो तुमकां हांवें एक हेल्प विचारलेलें आनी खूब जाणांनी म्हाका न्ही बरें कमेंट केला. म्हणजे कितें करूंक जाय कितें नाका, मेसेजीस मागीर इंस्टाग्रामार फोन कॉल बी येयले म्हाका. म्हणजे बाबूक कितें करूंक जाय, कित्याक लागून अशें जाता. खूब जाणांनी म्हाका न्ही मेसेज केल्ले आसा आनी तुमकां सगळ्यांक हांव मनाच्यान हांव थँक्यू म्हणटा. ओके, सो काल न्ही हांव डॉक्टरा कडेन गेल्लेलें. ओके, सो काल सांजचे म्हणटा शिव आतां वचून येया. सो तो व्हिडिओ घातलेले पळय तेच्या मागीर कळ्ळें काल गेल्लें हांव. सो खूब जाणां म्हाका कमेंट केले कितें करूंक जाय कितें नाका. आनी सगळे न्ही कोणे कोणे म्हाका कमेंट केल्ले पळय आनी आईचे हेडेक जाताले, ताकाय एक 2-3 जाणांनी एक होम रेमेडीज दिला आईक लागून. सो तेय हांव फॉलो करतलें. सो खूब जाणांचे कमेंटनी हांवें अशें रिप्लाय करूना, म्हणजे तांकां अशें थँक्यू म्हणून धाडूंक ना. सो एक म्हणजे जायना सगळे वांगडाच धाडपाक. सो दिसाक एक 3-4 कमेंट न्ही हांव रीड करता आनी तांकां थँक्यू म्हणून धाडटा. सो सगळे जाणांनी म्हाका बरे बरे कमेंट केल्ले आसा कितें लागून ते जाता अशें रॅशीज बीन. सो काल न्ही हांव गेल्लें डॉक्टरा कडेन, म्हणजे म्हटलें की वचून बेश्टे पळोवन दाखोवन येवया डॉक्टर कितें म्हणटा तें. सो गेले आमी आनी जे तुमकां हांवें शेअर केल्ले पळय सेम हांवें डॉक्टराक सांगलें. खंयचे आमी तेल वापरता कितें सगळें हांवें डॉक्टराक सांगलें. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो हें कॉमन जाता, तूं खंयचें तेल वापरता. सो हांवें म्हटलें डॉक्टर हांव खोबरें तेल वापरता आनी त्या खोबऱ्या तेलान हांवें लसूण मागीर वोंवां कॅरम सीड्स मेथी आनी कढीपत्ता शिजोवन हांवें तें तेल केलां. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो ओके तेज्या भितर न्ही कितें ताका एलर्जी जाता. खोबरें तेलान तशी कोणाक जायना म्हणटा तो, कित्याक प्युअर खोबरें तेल. आतां म्हाजें खोबरें तेल आहा पळय प्युअर, म्हाका म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलीन दिल्लें. इमॅक्युलेट फंडांनीसान म्हाका एक खोबरें तेल दिल्लें. प्लस पळय रुपाली येयलें तेणें म्हाका खोबरें तेल दिलां. प्लस आपल्या नेबरांनी खोबरें तेल दिलां, म्हणजे प्युअर आसा कळ्ळें न्ही. सो हांव तें तेलान आमकां जे मालिश करपा येता पळय तें सांगलेलें. रितूको टायमार आमी सेम तेल लायताले, लसूण वोंवां मेथी आनी कढीपत्ता घालून. पण ताका काय अशें हें जावंक ना, रॅशीज जावंक ना, की तेज्या बॉडीक तें चलतालें कळ्ळें न्ही. हांवें डॉक्टराक सांगलें अशें अशें आमी तें तेलान तें घातलां आनी तें ताका तेल लायता. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो तितून कितें ताका मार पडटा, तें तेलान ताका तुमी कितें घातला पळय तितून ताका कितें जायनासतलें. सो ताका लागून ताका रॅशीज जाता. सो डॉक्टरा कडेन गेलें मागीर डॉक्टरान आमकां काय अशें मलम बिलम काय दिवंक ना. सो डॉक्टर म्हणपा लागलो तूं वच घरा कडेन आनी ताका फाल्यां म्हणजे आयज हांवें करून पळयलां तें सांगता तुमकां. एक हातीन प्लेन खोबरें तेल लाय, बरें हातीन ताका मसाज कर एक हातीन, आनी दुसऱ्या हातीन जे आमी घरा कडेन केला पळय ते कढीपत्ता बी घालून त्या हातीन मसाज कर आनी ताका नाळय. तितून कळटलें तुमकां कशें तें रॅशीज जाता तें. सो प्लेन कोकोनट ऑयलान जाता की ते तेलान ते आमी खंय बी घातला पळय ताका लागून जाता, हें तुमी घरा वचून पळय. ओके, सो येयली आमी. ओके, येयले मागीर आयज तुमकां सांगलें हांवें ती मसाज करपा आयज येवंक ना. सो म्हणटा शिवाय आयज ताका आमी न्हाणुया. सो हांवें कितें केलें एक हातीन ताका प्लेन खोबरें तेल मालिश केलें, एक हातीन फूल बॉडी लावूं ना हांवें. एक हातीन प्लेन खोबरें तेल आनी दुसऱ्या हातीन तें आमी घरा करून दवरलेलें पळय तेल तें दोनी मसाज केलें आनी ताका न्हाणोवपा व्हेलें. आयज आमी ताका बाट टबान ताका न्हाणयलें आनी सामको बरो बसता सारको बाट टबान. एक दीस हांव न्ही व्लॉग करतलें जे ताका न्हाणयता पळय व्लॉग करतलें. बरो बसता आनी बरें कम्फर्टेबल जाता न्हाणोवपाक बीन कळ्ळें न्ही. तो बरो बसता. सो मालिश केलें, न्हाणयलें आनी न्हाणून ताका भायर हाडलें जाल्यार पयतलें कितें जें आमी घरा केल्लें पळय तेल तें लसूण बिसून घालून ते हातार आमी मसाज केल्ले पळय तो हात सामको रेड जाला. आनी ज्या हातार आमी प्लेन खोबरें तेल लायिल्लें पळय तितून कांयच रॅशीज ना, सामकें क्लीन आसा सारकें. सो हेज्या वयल्यान कळ्ळें की आमकां जें आमी तेल तें घरा केल्लें पळय ताका तें सूट जायना. तर तितून लसूण आसा वोंवां आसा ते की लसूण किंवा वोंवां किंवा मेथी किंवा कढीपत्ता ते ताका जायना हेल्थ म्हणजे बॉडी. सो तुका सांगू जेन्ना तुजें आंग पयलें पळय इतलें आमी शॉक जालें सांगून तुका. एक हातीन कांय रॅशीज ना आनी एक हातीन सामकें रॅशीज जाला. आवय तुमकां कितें सांगू आतां ते तेला हातूच लावचे ना आमी खरेंच कळ्ळें न्ही. आनी तुमकांय हांव शेअर करचें ना तुमी करा म्हणून, कित्याक रितीको आमी लायतले सेम तेल पण ताका जातालें तें हेका जायना न्ही. तें सगळ्यांची बॉडी सेम नासता न्ही. सो सांगू तुमकां मागीर डॉक्टराक कॉल केलो ताणें. डॉक्टराक कॉल केलो तर सांगलें अशें तेला लागून जाता म्हणून. डॉक्टर म्हणपालो ते स्टॉप कर, फक्त प्लेन कोकोनट ऑयल लाय ना जाल्यार हिमालया ऑयल लाय म्हणपालो. हिमालया ऑयल बेस्ट खंय. सो आतां आमगेर आहा तें खोबरें तेल प्लेन तें सामकें प्युअर आहा.
तेतून ताका मसाज करतले आनी बेसन बी डॉक्टर लायनाका म्हणपा आलो तितून काय व्हडशें ना खंय सो बेसन बी लावचे ना आमी सो बेसनान ताका काय फरक येना म्हणजे काय ताका प्रॉब्लेम ना म्हाका दिसता कित्याक हेतून आमकां कळ्ळें न्ही सो बेसन बी लावचे ना आनी आमी शाबू यूज करता ते सेबामेडाचे सो सेबामेड न्ही आमी स्टार्टींग तेन्ना डॉक्टर आमकां बरोवन दिल्ले तेन्ना सेबामेडाचे दिल्लेले बरोवन सो सद्या 2 ते 12 आसलेले सो एक त्या सोंपपाक पावला मागीर आमी हिमालय यूज करतले हिमालय ताका जाता बरें हिमालय बरें हें प्रोडक्ट सो ताका लागून म्हणजे टेंशन आसलेलें तेला लागून जातालें की बेसना लागून जातालें की शाबू लागून जातालें सो आतां आमकां कळ्ळें कित्याक लागून तेच म्हणटा तुमकां शेअर करया म्हणटा तुमकां सांगया म्हटलें ते ऑयला लागून ते आमी कडीपत्ता बी घातला पळय ताका लागून ताका ते प्रॉब्लेम जाता सो बरें दिसलें खरें तुमकां अशें टेंशन आसलेलें आमकां म्हणजे जेन्ना तो न्हांवून येतालो भायर पळय सारको तांबडो जातालो सारको सो आयज सामको तरी एकूच हात तांबडो जालें कित्याक ते तेला लागून सो आतां तेल आमी यूज करचें ना आतां कोकोनट ऑयलूच आमी यूज करतले आनी नाजाल्यार केन्ना हें हिमालय ऑयल यूज कर म्हटलां सो रातचे ताका न्ही हांव मसाज करता नायट रुटीन तुमकां हांव शेअर करतलें रातचें न्ही ताका हांव तेल लायता खंयचे हिमालय ऑयल लायता आनी ताका बरें मसाज करता कळ्ळें न्ही रातचें तेतून गेल्यार तो बरो न्हिदताय मातसो आतां तो बरें ताका मसाज करता आतां हांव करता सो आतां मी ताका सांगलां ते बायलेक फक्त हो मंथ जुलय मंथूच तूं ताका मसाज कर आनी नेक्स्ट मंथ तेन्ना आमी करतली सो हांव करता म्हाका बरें जाता मसाज करपाक सो बरें करता हांव मसाज तेज्याकून बरें हांव करता कळ्ळें न्ही सो आतां आई करतली आई आसा न्ही सो एकली म्हाका कमेंट केल्ले इंस्टाग्रामार म्हाका मेसेज केले इशिकाक 11 मंथ पर्यंत मसाज कर सो रितिकाक आमी न्ही जस्ट 3 मंथूच केलेले सो गरज ना 11 मंथ पर्यंत कित्याक जाता आमचे कडेन आमी घरा करूं शकता तेंच्याकून परस आमी बरें घरा करूं शकता की आमकां खबर आहा न्ही उगीच ते पयशे दिवन आतां पळय म्हाका हे बाबू न्हाणोवपाक आनी कपडे वॉश करपाक तिणें 15,000 घेतले आतां फक्त इशिकाक ती आतां मसाज करता ती आतां घेता 4,000 तर 4,000 हे व्हडलो एमावंट हय का न्ही सो हो मंथ तुमी म्हणजे हो मंथ ताका म्हटलें तूं कर मागीर आमी करता सो जाता आतां मातसो तो न्यू बर्न केला करपाक मातशें भंय दिसता आतां मातसो आंगान बरो जाला सो आमी करूं शकता मसाज ताका सो रातचे हांवच ताका मसाज करता आनी बरो मसाज करून घेता सो तो तुमकां हांव दीस शेअर करतलें सो ती जे न्हाणपा येता पळय ती म्हणपा आली आनी एक म्हणजे 2-3 जाणां म्हणपा आली एक्चुली ते कडीपत्ता मागीर लसूण वोंवां आनी मेथी घालून न्ही मसाज केलें न्ही बॉडी बरें एक्चुली आनी थंडी बीन जायना लसूण न्ही एकदम बरें लसूण आनी वोंवां एकदम बरें हेल्थाक थंडी बीन जायना पण हेका तें जायना रे इश्विकाक ताका लागून सगळें ताका रॅशीज जाता पण ताका आतां काय फायदा रितूक आमी तेच लायताले काय अशें आमकां प्रॉब्लेम जावंक ना ओके सो हें आसलेलें म्हटल्यार तुमकां सांगया म्हटलें ओके आनी डॉक्टरान अशें आमकां काय अशें क्रीम बीन दिवंक ना डॉक्टर म्हणपा लागलो तें ऑयल आतां स्टॉप लायनाका जातलें हांव म्हटलें सो फुडें वचून आतां आमकां पळोवचें पडलें की इश्युकाक आतां कसले एलर्जी आसा लसणाची एलर्जी आसा मेथीचे वोंवाचे आतां फाल्यां ताका आमकां कॅर घेवचें पडटलें कळ्ळें न्ही इफ जेवणां बिवणां कितें लसूण बिसून तें खालें जाल्यार ताका फाल्यां एलर्जी जावंक शकता हय का न्ही सो तें आमकां फुडें वचून पळोवचें पडटलें सो आमकां तसो एट प्रेझेंट कांयच खबर ना की लसूण ताका मार पडटा की मेथी वोंवां काय कडीपत्ता हेतूंतले 4 आमकां खबर ना कितें लागून ते कित्याक त्या ऑयलान सगळे 4य मिक्स आसा कळ्ळें न्ही सो तशें आसा सो म्हटलें तुमकां सांगया म्हटलें कित्याक खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केलेले आनी म्हाका खबर आहा जेन्ना म्हाज्या लायफान कितें प्रॉब्लेम आसता तुमकां सांगलें न्ही तेजें म्हाका सोल्युशन मेळटा हय का न्ही सो तुमचे पयलीं हांवें सोल्युशन तुमचे पयलीं मेसेजी पयलीं वाचलें मागीर हांव डॉक्टरा कडेन गेलें डॉक्टर म्हाका सेमूच म्हटलें ऑयला लागून ताका जाता आसतलें म्हणून ती प्रॉब्लेम बी आसले न्ही तुमकां हांव शेअर करतलें म्हाका तुमी अशेंच तुमी म्हाका सपोर्ट करात म्हाका सोल्युशन दियात कळ्ळें न्ही सगळ्या बाबतींत न्ही आमीच परफेक्ट आहा आमकां सगळें कळटा अशें ना सो तुमी आसा तुमी आमकां बरें बरें सजेस्ट करा ओके तुमकां विचारूंक जाय ग्रॅप वॉटर तुमकां खबर आहा ग्रॅप वॉटर तुमी भुरग्यांक बी घातलां आसतलें आमी रितिका घातलेलें ग्रॅप वॉटर ओके तेन्नाची गजाल 9 इयर्स जालें आतां सो आतां ग्रॅप वॉटर घालूंक सोदतालें हांव इश्यूकाक शिव नाका 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 म्हणटा तो सगळ्यांक तूं भिता आतां कित्याक आतां तें म्हणजे सांगूं की तुमकां आतां कितें करूंक कितें घालूंकूय भंय दिसता हय का न्ही आतां हें फॉर एग्जांपल तेलाचेंच पळय आनी एक धूप म्हणपा लागलें खूब जाणां दिनाका म्हणून सो धुपान अशें कांय प्रॉब्लेम ना जस्ट ताका आमचे हितून न्ही धूप दितात दिवकूच जाय मातशें भुरग्याक सो मातशें धुपान ताका हें करता आनी मागीर हें करता ताका बांदता कळ्ळें न्ही सो जस्ट एक 3-4 म्हयने अशें तुका धुपान रावता म्हणजे ताका आनी एक 3-4 मंथूच ताका धूप दाखयतलें मागीर ताका धूप दाखोवचें ना कित्याक म्हाजी एक नेबर म्हणपा लागली चड धुवळ अशें बरें न्ही म्हणजे कळ्ळें न्ही धूर बीन अशें चेस्टा वचून बसता म्हणपा लागली सो मातशें धूप दिल्यार न्ही बरें दिसता भुरग्यांक सो जस्ट एक 3-4 मंथूच ताका धूप दितलें मागीर दिवचें ना कळ्ळें न्ही सो म्हाका ग्रॅप वॉटर घालप काय ना आमी धाकटे आसतना आमकां आई मम्मीन बीन घातलां आमकां ग्रॅप वॉटर
ओके रिचुकाकू घातला आमी ग्रायप वॉटर. सो आतां आमी हाडया म्हटल्यार शिव मातसो की करता नाका म्हणटा. सो तुमी म्हाका सजेस्ट करा ग्रायप वॉटर घालप का ना, की सकाळचे न्हावून जालें न्ही 1 चमचो ग्रायप वॉटर घालूंकूच जाय. बरें मातशें गॅस्ट्रीक बीन जाता भुरग्यांक, सो ताका लागून तें बरें. सो आतां म्हणटा ग्रायप वॉटर बरें न्ही. सो हें पयलींचें ग्रायप वॉटर कळ्ळें तुमकां न्ही. आतांचें न्ही हें मेडिसीन, पयलींचें. सो म्हाका तुमी तें एक मातशें हेल्प करात. ओके हाडूंक शकता. म्हाका आतां इशूकाक घालूंक जाय ग्रायप वॉटर. सो तुमी म्हाका सजेस्ट करा हें घालप का ना तें. ओके तो इतलेंच आणि काही ना. तो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. सो व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि आईची रेसिपी ट्राय करात. ओके सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.